गोय राज्य भारताच्या नक्षाचेर तशेंच पुराय जगान पर्यटन थळ म्हण फामाद आसा आनी हांगा येवपी दर एका पर्यटक आनी ताज्यो गोंयांत आयल्या उपरांतच्यो अपेक्षा ह्या सगळ्यांचेर लक्ष दिवन गोंयांत तशेंच साधन सुविधा हाडपाचो पुराय तरेन यत्न करतले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगले। तशेंच गोंयान आयटी मळार साबार येवजण्यो हाडून उदरगत करप आनी बऱ्या ई-गव्हर्नन्स खातीर येवजण्यो हाडपाचो सरकाराचो यत्न आसतलो अशेंय तांणी ह्या वेळार म्हटलें। रोहन खंवटेन हालींच केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी आनी केंद्रीय आयटी मंत्र्याक भेट घेवन हे विशीं चर्चा केल्ल्याचें सांगलें। The whole thing is, if we need to change our base of what we are talking about and a roadmap, we need to ensure that we have the right people on board and the right thought process coming in. आम्ही इंडलँड म्हणलें, मेडिकल म्हणलें, एडवेंचर म्हणलें, लॉट ऑफ थिंग्स वी नीड टू पुट अक्रॉस आनी ताच्या खातीर सेफ अँड क्लीन गोवा म्हणजे आमकां एक मेसेज दिवची पडटली हू आर कमिंग टू गोवा एज टुरिस्ट आर फायंडींग देम सेफ एंड दे फायंडींग देम क्लीन। फुडें वता आसतना वी हॅव टुडे हॅड रिव्ह्यूज अँड फायनलायज्ड ऑन ईज ऑफ डुईंग बिझनेस ऑफ बोथ द पॉलिसीज स्टार्टअप आनी आयटी। आतां फुडें व्हरतले जाल्यार कनेक्टिविटी अंडर भारतनेट we are having our infrastructure projects, whether it is the co-working space at Morji, which will be very innovative for different people of creativity and bakiche throughout the world to come here and also attract them towards IT while creating the ecosystem. A hybrid cluster at amcha Porvorim and EMC park in the right direction of attracting anchor units is something which we have discussed.